सेवा मिटींग आसली म्हणजे कितें आसलें? ती मिटींग आयज म्हळ्यार उदो आमची विसी जाल्ली. त्या आदाराचेर परत एक फावटी आमी बसून सेवा आमदारांची. आमदारांची परत एक फावटी आतां आमी लॉकडावना विशीं थोडी चर्चेक हे करी. केप्यां हांव फाल्यां कोवीड केअर सेंटर वीथ ऑक्सिजन बेड आमी चालू करतात तेजे विशीं थोडेशें डिस्कशन जालें. आणि त्याच म्हणजे उदो विशीचेर आमी डिस्कस केल्ले सगळ्यांनी. आतां परत एक फावटी बसून आमी ते उलयले की लॉकडावना विशीं लॉकडावन करपाचें. आमी तशें म्हणलां की ज्या पद्दतीन सद्या सिच्युएशन जे आतां वाडलेलें आसा आनी केसी आसात ते प्रमाणे जे रिस्ट्रिक्शन घातले आसात खरी, पूण तातूंत भायर आनीक जर लॉकडावन जर जावन सामकेंच जर तेजेर आळा हाडपा खातीर हें करप जाल्यार बरी गजाल न्ही. एवढं लेट का? कोणाच्या आदेशाची वाट बघताय नेमकं? म्हणजे कशासाठी अडलंय अशें प्रकरण? न्ही, आदेश तशें न्ही की ऑलरेडी सेवन टाइम टू टाइम अशें हें घेतलाच पयलीं. काहीच उपयोग होत नाही. नमस्कार करून चमत्कार करून लोक ऐकत नाहीत ना. रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्धा आता काही लोक ते पाळनात, काही लोक ऐकनात, ती गजाल वेगळी. लोक अजूनही हे माहिती आहे ना, फीडबॅक मिळतो ना. लोक भायर सरतात. तुम्ही डिमांड केला सीएमा कडेन. त्यामुळे आमी जेन्ना डिस्कशन केलें आमी तशेंच म्हणलां की अशें आमी करप आमी बरें, कित्याक सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांचो सूर तोच आसलो. केशी वाडटात त्या प्रमाणे सगळे जर वाडत आसा म्हणटकीच आनी पर्याय ना न्ही. लोक स्वतःहून पंचायती लॉकडाऊन करतायत, नगरपालिका करतायत, सगळे लोक सिरियस आहेत. म्हणजे 50च्या बाहेर मृतांचा आकडा जातोय. तरी सरकारला वाटत नाही की लॉकडाऊन करायला पाहिजे. सरकारला वाटत नाही असं नाही. ते सरकारने टाइम टू टाइम स्टेप घेतला आणि जे काय हे नाही ना, तुम्ही नमस्कार करून सांगून कोण ऐकत नाहीत ना. परंतु आता हे झालं वाढलेलं आहे ना. पण त्याच सगळ्यांनी तुम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली म्हटली आमदारांची, सगळ्यांचं सूर तोच आसलो. सगळ्यांचं सेवन ओपिनियन घेतले आणि प्रत्येकाचे असे म्हणणे असेच आसा की लॉकडाऊन जावचें. वचपाक कितले दिसांचे परिणामचे अशें दिसता तिका? न्ही, कितले म्हळ्यार आतां ना म्हणल्यार आतां आमी सद्याक रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्दां काही प्रमाणात हें जाला. केशी वाडटात ते गजाल वेगळ्यो, पण थोडेशे लोक अजूनही मातशे तेजो हें जाल्लो आसा, असं जाला. आज 3000 केस आहेत, 58 लोक मेले. वाडला म्हणटकीच आतां कितें जाता, ग्रामीण भागांनी लागू जाल्ले आसा, ते सगळे कडेन लागू जाला. आणि आतां काही हें ना, म्हणजे वाड्यावाड्यांनी गेल्ले आसात. लोकांनी थोडंसं प्रिकॉशन घेवंक जाय. हांव आतां पळयता गांवांनी सुद्दां आमी सांगता सगळ्यांक. पूण कितें जाता, लोक अजूनय तितले हें ना. लोकांनी सद्या अशें चलिल्लें आसा, लग्नाक सुद्दां कार्य लोक करता आनी कितें करता. तुम्ही परमिशनच दिली तर करणार ना लोक. लोकांनी मातशें हें घेवंकूच जाय. आतां प्रत्येकान जर मातशें प्रिकॉशन जर घेतलें जाल्यार हें जावंक शकता. हांव म्हणटा सद्या लोकांनी अशें म्हणजे भायर न सरता, अननेसेसरी भायर जे सरता लोक, तेमी ते टाळपा जाय. आतां गरजे लागून भायर सरचेर पडटा ती गजाल वेगळी, पण अननेसेसरी लोक जे भायर सरता तेमी टाळपाकूच जाय. पण तुम्ही आदेशच असे करता, शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये येणारी दुकानं सुरू ठेवा म्हणता तुम्ही पहिल्यांदा. सगळी दुकानं सुरू राहतात झाली ना. मग तुमका तरी दिसता की लॉकडाऊन इज द सोल्युशन सध्या म्हणून? आणि किती दिवस वाट बघायला लागेल आणि लॉकडाऊन साठी? आज आमी डिस्कशन तशेंच केल्लें आसा की आतां केसी जर सगळ्यांच घालून पयलीं सुद्दां आमी आतां रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्दां केसी वाडटात. आतां एकटेच लॉकडाऊन तरी करून पळोवचें. किती दिवस लागतील आणि म्हणजे लॉकडाऊन साठी फायनल निर्णय घ्यायला? काय ते लॉकडाऊन करायला आजच होणार नाही.